हटकेचो आनी एक हटके एपिसोड आमी तुमच्या मुखार घेवन आयला. फेस्टीव सीजन चालू आसा, क्रिसमस सीजन चालू आसा आनी न्यू इयरचे वेलकम करपाक आमी तयार आसात. सगळे कडेन खूब उमेद आनी असो उत्साह आसा आनी होच उत्साह आनी उमेद घेवन आमी आयल्या सेंट इलिझाबेथ चर्च उस्के हांगासर. नवे वर्स थोड्या दिसांचेर येवन पावला आनी ह्या नव्या वर्सान आमी जेन्ना वतली तेन्ना अशीच उमेद आनी उत्साह घेवन आमी फुडें वचचो. आनी तुमी खुबशे रेजोल्युशन्स करता, आमी सगळीं जाण रेजोल्युशन्स करता, ते रेजोल्युशन तुमचे बऱ्यापैकी तुमी पुरे करचे अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता. आनी हे नवे वर्स उमेदीन आनी बऱ्या तरेन तुमी सगळ्यांनी मनोवचे. सगळ्यांक तुमकां परत एक फावटी नव्या वर्साची खूब खूब शुभेच्छा. आमचे सगळे पार्टिसिपंट हो उत्साह आनी उमेद घेवन थंय रावले म्हज्या खातीर. तर आमी चड वेळ काडना, आमी थंय वता रोखडीच आमच्या आयच्या भागाक आमी सुरवात करता. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. जरा हटकेच्या आयच्या स्पेशल भागाक आमी सुरवात करता आनी हांगासर जमिल्ल्यांक सगळ्यांक देव बरें करूं हांगासर आयल्या बद्दल आनी मना पासून येवकार सगळ्यांक. सगळ्या फेस्टीव मुडान आसा. न्यू इयर थोड्या दिसांचेर येवन पावला आनी होच फेस्टीव मूड घेवन आमचो आयचो एपिसोडाक आमी सुरवात करता. हॅलो. On behalf of the parish of St. Elizabeth's Church in Ucassaim, I'd like to welcome all of you for this program, Zara Hatke, and we'd like to welcome Sarika and the team from Prudent Media who are conducting this program. Thank you very much. Thank you so much. ओके, सो आमचे हांगासर बऱ्यापैकी वेलकम जाला आनी होच उमेदीचो आमचो हो मूड घेवन आमी फुडें वतात आमच्या आयच्या भागाक. आयचो जरा हटकेचो भाग डेफिनेटली कितें हटके आसतले. सो हटके स्टायलीन आमचो पयलो फुगड्यांचो रावंड आमी कंडक्ट करता. आमचो फुगड्यांचो रावंड सोंपतकच आमचे फुडले रावंड्स आमी रोखडेच सुरवात करतली. पण पयली सुरवात करुया आमच्या आयच्या पयल्या रावंडाक जो आसता फुगड्यांचो रावंड. आनी फुगड्या रावंडाचे आमचे पार्टिसिपंट पळोवया कोण ते. ओके, आमची 4 पार्टिसिपंट्स पळोवया कोण ती. समांथा, शिवॉन, ॲस्टन, रोजी डिसोजा. फुगड्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता. पण आमच्या मदीं हांगा 2 स्पेशल गेस्ट आसा, गोल्डन आनी स्ट्रॉ. सो तेंच्या खातीर आमी ताळयो मारून तांचेंय स्वागत करुया. सो त्यांचो तुम्ही मूड पळोवंक शकता की ते भरपूर एक्सायटेड आसा हांगासर आमच्या मदीं. आमच्या आयच्या भागाक आमी सुरवात करता. आमचो पयलो रावंड आमी सुरवात करता. आमचे पार्टिसिपंट आसा तांची आमी ओळख करून पयलीं घेवया. रोजी डिसोजा. रोजी कितें करता तूं? हाऊसवायफ. बरें, हॉबीज कितें तुज्यो, कितें करपाक आवडटा? कुकिंग. सगळ्यांक वळखता हांगासर? येस. ओके, हांगासर आमचे कडेन 4 क्वेश्चन्स आसा भितरले एक चीट तूं काडपाची. तुका जी येता ती तुजी. ओके, ताका हांगा एक टंग ट्विस्टर आसा. सारको आयक टंग ट्विस्टर तो चडान चड फावटी तुवें टंग ट्विस्टर म्हणपाक जाय. ओके, आनी टंग ट्विस्टर कितें आसा तो सारको आयक. कुक्स कपकेक्स क्विकली. तुमी सगळ्यांना आयकात. कुक्स कपकेक्स क्विकली हे फास्ट म्हणपाक जाय. आनी चडान चड फावटी जे म्हणटा ताका हो प्रायज मेळटलो आमचो. कुक्स कपकेक्स क्विकली. कपकेक क्विकली. कपकेक क्विकली. ओके, तुमच्या पैकी कोणाक ट्राय करपाक जाय हांगा फुडें यार? नाव कितें तुजें? अविता. ओके, अविता ट्राय करतले. Cook cooks cupcakes quickly. 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 Okay, very easy. You can try. Cook cooks cupcakes. Okay, आणि कोण? Cook cupcake quickly. Cook cupcakes quickly. ओके, आमच्या फुगड्या रावंडाचो पयलो प्रश्न आशिल्लो द टंग ट्विस्टर. कुक्स कपकेक्स क्विकली आनी हे क्विकली हांवें म्हणलां हांगासर. सो ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, आमचे नेक्स्ट पार्टिसिपंट नाव सांग. ॲस्टन. कितें करता तूं स्कुलाक मरे? ओके, हॉबीज कितें तुज्यो? म्युजीक. कसली म्युजीक आयकता? इंस्ट्रुमेंट्स प्लेइंग. ओके, तूं प्ले करता कितें इंस्ट्रुमेंट खंयचे? गिटार अँड कीबोर्ड. ओके, व्हेरी नायस. हे तुजे क्वेश्चन्स भितरले एक चूज कर तूं. ओके, ताका एक्चुली एक चर्चचो पिक्चर आमी दाखयतली आनी ताका गॅस करपाक जाय ती चर्च खंय आसा. ओके, ही चर्च पळय. राव तूं मागीर प्रॉम्प्ट करनाका. ओके, ही चर्च पळय. ही चर्च गेला ह्या चर्चीन केन्ना तू? ओके, दिस इज अ चर्च. राव
प्रॉम्प्टिंग कोण करनाका ताका येणार तुमकां चान्स मेळटलो. पयली चर्च सारकी तुवें ही चर्चीचें नांव सांग. गेला चर्चीन तुया वचूंक ना पळोवंकूच ना चर्च केन्ना तुवें पयला मरे आं ओके. तेणें चर्च पयला पण ताका याद येना खंयची चर्च ती. कोणाक आन्सर दिवपाक जाय. ओके सेंट जेरॉम चर्च. सेंट जेरोम चर्च. कितें म्हणटा तेका न्ही म्हापसा. तेका कितें म्हणटा न्ही मिलाग्रीस चर्च. ओके सेंट जेरोम चर्च सारको आन्सर. नांव सांग तुजें. केविन डिसूजा. ओके सो आमचो ऑडियन्स प्रायज होता केविनाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स केविन. ओके सो आमची ऑलरेडी 2 क्वेश्चन्स जाला आनी आमची थर्ड पार्टिसिपंट वाट पळयता तेंचो टर्न घेवपा खातीर. ओके नांव सांगा. Samantha, समंता तूं कितें करता. housewife. हावज हॉबीज कितें तुज्यो. I like to listen to music, dancing. ओके 2 क्वेश्चन्स तुज्या खातीर. एक सिलेक्ट कर. ओके ही एक म्हण आसा जेका आमी म्हण म्हणटा सेयींग आसा हे तुवें कंप्लीट करपाक जाय. हाफ सांगतलें हांव हाफ तुवें कंप्लीट करपाक जाय. डोंट काउंट चिकन्स. Before they hatch, डोंट काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हॅच्ड. सारको आन्सर. मोठ्यान धाडलो तुमी समंता खातीर आनी ताका मेळटा प्रुडंट कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट. आय एम शिवॉन. ओके शिवॉन तूं कितें करता. आय एम इन 11th standard. 11th standard. वॉट आर युअर हॉबीज. I read, sometimes draw. ओके ताजो शेवटचो प्रश्न ताजे उरला म्हाजे कडेन सो तेजो आमी पळया. रिडींग करता हे भरपूर ते आनी 11th आसा डेफिनेटली हो आन्सर ताका येवकूच जाय. क्वेश्चन आसा MLA ऑफ वास्को. I don't know the name. अरे यू हॅव टू टेल द नेम ओनली. I know his face, I don't know his name. What's his name? ओके ताका काय फेस याद आसा नांव खबर ना पण आमकां हांगा नांव जाय. सो तुमच्या कोणाक खबर आसा जाल्यार फुडें येवन आन्सर दिवं शकता. Carlos Almeida. कार्लोस आल्मेडा Almeida. इज द रायट आन्सर. Thank you. तुमचें नांव सांगा. Sorry. नेम तुमचें. My name is Hubert Fernandez. ओके ह्युबराक मेळटा ऑडियन्स प्रायज ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. Thank you. ओके सो आशिल्लो आमचो फुगोट्यांचो रावंड. ओदो पासून जेन्ना फुगोट्यांचो रावंड म्हणना फुडें सगळ्यांकूच क्वेश्चन पडिल्लो की कितें आसतलें. सो कळ्ळो रावंड कितें आसलो तो. सो आमचे 4 पार्टिसिपंट आशिल्ले जेंकां प्रायज मेळ्ळा तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन. जेंकां प्रायज मेळूंक ना तांच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. फुगोट्याच्या रावंडा उपरांत वेळ जाला आमचो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो धमाल जोडी रावंड. आनी धमाल जोड्यो आमच्यो ऑलरेडी हांगासर पावल्यात सो आमी तांच्या बरोबर हो रावंड खेळटात. धमाल जोडी रावंडाक आमी सुरवात करता आनी आमची 2 कपल्स म्हाजे बरोबर आसा ह्युबर्ट आनी लिझा आनी ट्रिवर आनी जोन. ओके ही आसा आमची 2 कपल. आयच्या रावंडार आमी थोडेसे ट्विस्ट हाडटात की हरशीं आमचे 3 कपल्स आसता आनी तांचे मदीं आमी प्रिलिमिनरी रावंड घेवन आमची फायनल 2 कपल जी आसता ही फायनल रावंडाक पडटा. सो आज ऑलरेडी 2 हांगासर आमचे कडेन कपल आसा तांचे बरोबर आमी एक रावंड घेतली आनी तेतून आमी तांकां प्रायज दितली. ओके सो आमी रावंड रोखडी सुरवात करतली पण ताचे पयलीं तांची वळख करून घेवयात आनी तांचें बॉन्डिंग कशें आसा पळोवया. लिझा. आमच्या काजराक 2 वर्सां जालीं अँड तांचे बद्दल कितें सांगतले तुज्या बेटर हाफचे. म्हजो बेटर हाफ इज अ वर्काहॉलिक मॅन. एट द सेम टायम ही इज अ व्हेरी गुड हजबंड. ओके व्हेरी नायस. ह्युबर्ट लिझा बद्दल कितें सांगतलो. Yes, she's a very good cook. Delicious food I get on the table. ओके Every day. तुमचे काजार कशे आशिल्ले अरेंज बी काय लव. Love marriage. लव मॅरेज व्हेरी नायस. इन शॉर्ट सांगू शकता हांगासर वळख जाली दोगां हांगासरली. दोगांक आसलीं. I am from Ucassaim, she's from Kalvi. ओके And she was working abroad actually and we met over online, Facebook and all that. Okay. And from there it started and yes. ओके We are आनी married. जस्ट 2 वर्सां जालीं म्हणटा काजाराक. Yeah. ताचे बद्दल कितें चेंज करपाक जाय जाल्यार हो चान्स आसा सांगपाक ताका. खंयचो तुजो एक हॅबीट तुका दिसता की चेंज करपाक जाय केल्लो बरो. No, nothing. She's perfect. ओके तुका आसा कितें सांगपाक ताका की चेंज करूं शकता. म्हजें लिस्ट हा चड व्हडलें. ओके तुमी घरा डिस्कस करूं शकता. तें हांव घरा वचून डिस्कस करता. ओके फायन थँक्यू. आमची नेक्स्ट कपल ट्रिवर आनी जोन. कितल्या वर्सां काजाराक. 32 years. म्हणजे तुमी विसरली तेका पळयता. तांच्या बद्दल कितें सांगतली. He's always my support system.
and we always stand by each other. And of course, life has taught us a lot, which we like to share with other couples. व्हेरी नाईस. ओके 32 इयर्स तुमच्या काजराक जाली, सो बॉन्डिंग आणि 32 वर्सां इतले बरे भशेन वचपाचे एक कितें तरी तुमी टीप आमच्या कपल्सांक दिवं शकता? इवन हांगासर एक नवीन कपल आसा जस्ट 2 years ओल्ड, सो डेफिनेटली तांकांय भरपूर यूज जातलो आनी आमचे पळोवपी जे कपल्स आसा तांच्या खातीरूय भरपूर यूज जातले. There has to be communication, that's very important, and understanding. सारकें म्हणणे तेंचे की कम्युनिकेशन आसपाक जाय आनी अंडरस्टँडींग आसपाक जाय. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही सांगा आता. So yeah, she's the glue that holds us together. She's the glue that holds my family together, my friends together. So she's a fantastic support. Yeah. परफेक्टली डिस्क्राईब केला वन वर्डान म्हणल्यार आता की ग्लू म्हणून ते आपल्या फॅमिलीक सपोर्ट करणारे आणि आपल्या फ्रेंड्सांक बॉन्डिंग दिवपाचे. व्हेरी नायस. ओके, सो आमचे बरें ही 2 कपल्स आसा तांच्यांनी आपल्या बद्दल सांगले. हांगासर एक न्यूली मॅरीड आसा, जस्ट 2 years जाले, हांगा 32 years. सो पळोवया की एकामेकाक ही दोनूय कपल्स कशी वळखतात ती आनी कितली वळखतात ती. जेंकां चड पॉयंट्स मेळटले तांकां आमचो प्रायज मेळटलो हांगासर. तांकां ऑलरेडी तांचो प्रायज मेळ्ळा हांगासर, सो तरी पूण आमचे कडल्यान हो स्मॉल प्रायज तांच्या खातीर आसतलो. ओके, क्वेश्चन तुमकां विचारतले हांव. सपोज विचारलें तुमकां फेवरेट कलर खंयचो तुमचो किंवा कितें, यू हॅव टू रायट युअर कलर, तुमचो फेवरेट कितें तो, आनी तांचो फेवरेट कितें कलर तो तुमी बरोवपाक जाय. एकामेकाक पळोवपाचें ना. फर्स्ट क्वेश्चन आसा, तुमच्या हजबंडचो फेवरेट स्पोर्ट्स खंयचो? फेवरेट स्पोर्ट्स, फेवरेट गेम, ते आपले बरयतले, तुमी तांचे बरोवपाक जाय. ओके, ह्युबर्ट सांग. सो क्रिस, फेवरेट? Volleyball. व्हॉलीबॉल. लिजा कितें बरयला? Playing with electronics and computers. ओके, तेणे हांगासर व्हॉलीबॉल सांगला, चुकले. तुमचे? Tennis. टेनिस. रायट आन्सर. ओके, 1 पॉयंट मेळटा हांगासर आमच्या ह्या कपलाक. सेकंड क्वेश्चन, तुज्या वायफचे फेवरेट न्यू इयर डेस्टिनेशन खंयचे? सपोज एका न्यू इयराक खंय सेलिब्रेट करपाक वचूंक जाल्यार ते खंय वतले? तुमी तुमचे बरया, ते तुमचे बरयतले फेवरेट. ओके, डन. ओके, सांग लिजा. Lisbon. लिस्बन. Yes, Lisbon. वाव. ओके, तुमी कितें बरयला? Paris. पॅरिस. Thailand. ओके, ह्या न्यू इयराक तांकां पॅरिसाक व्हरा, नेक्स्ट एका थायलंड वचा. थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम यू टू युअर वायफ. तुमी दिल्लो फर्स्ट गिफ्ट, तुमी तुमचे बरया, तुमी खंयचो दिल्लो तो, आनी तुवें कितें रिसीव केलें ते बरें. इफ यू रिमेंबर, लेट्स सी. फर्स्ट गिफ्ट तुमी तुमच्या वायफाक दिल्लो. ओके, बरयलो? ओके, सांग. Ring. रिंग. Pen. पेन. रिंग दिले बाबड्यान, पेन बरयला हांगासर. ओके, तुमी? Chocolates. चॉकलेट. He gave me a sari actually. Don't remember. ओके, हांगासर चॉकलेट्स, हांगासर साडी दिल्ली खंय. ओके, मातशें कन्फ्युजन. पण आमचो शेवटचो प्रश्न पळोवया. सद्या 1 पॉयंट आसा. सिंपल क्वेश्चन, फेवरेट कलर ऑफ युअर वायफ. फेवरेट कलर, तुमच्या वायफचो फेवरेट कलर. एकूच बरें आता. बरयलो? सांग फेवरेट. Red. Blue. Green. ओके, क्वेश्चन मातसो चेंज करूया. ताचो फेवरेट कलर. बरयलो? सांग. Green. Blue. ब्लू. ओके, सो आमकां विनिंग कपल आमची हांगासर मेळ्ळा. फुडें यात आमचे विनिंग कपल आसा जॉन आनी ट्रेवर, आनी तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंटाचे कडल्यान हो फूड वाउचर मेळटा तांकां. कॉंग्रेच्युलेशन्स. धमाल जोडीची आमची फायनल धमाल जोडी कोण जातली ही आमकां थोड्याच वेळान कळटली. बट तेच्या पयलीं खेळुया आमचो फुडलो राउंड जो आसता हटके राउंड. हटके राउंडाक आमी सुरवात करता आनी आमची आयची हटके गेम आसा ती अशी. हांगासर आमी आमच्या पार्टिसिपंटांक दिला हांगासर
फिशींग कॅप्स म्हणल्यार आतां सो हांगासर तांकां आमी हे फिशींग रॉड दिला ताचेर आमी कॅप्स लायला पार्टिसिपंटांनी हे स्टीक घेवन ही कॅपां आसा ती हांगासर बशिल्ल्या पार्टिसिपंटाक घालपाक जाय सो ती कशी घालता ती पळोवया डेफिनेटली घालतना खूब मजा येवपाची आसा आनी कोणाक बऱ्यापैकी फिक्स जाता पळोवया कॅप ते सारके घालपाक जाय आनी सगळ्यांत पयलीं जे घालता ते आतले हे रावंडचे विनर ओके सो ऑल द बेस्ट तुमकां तिगांक सगळ्यांक रेडी स्टार्ट सारके वचपाक जाय कॅप एकच प्राइज ओके ओके सो आमच्या हटके राउंडची आमकां हांगासर विनर मेळ्ळा रनरअप मेळ्ळा आनी तुमी पळयली की आयची गेम कशी आशिल्ली ती डेफिनेटली सगळ्यांक मजा आयली आसली तुमकां खेळटना मजा आयली की ना ओके सो आमचे हांगासर रनरअप जाता एरन आनी ताजो पार्टनर तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी विनर जाता हटके राउंडचो आल्फी आनी ओदो पासून हांगासर तोच आमकां खूब हेल्प करतालो आनी तेणेच ती नॅट्स हे केल्ली रेडी सो मोठ्यान ताळयो आनी आमच्या विनरा खातीर ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रेच्युलेशन्स ओ पार्टनर तुजो ओके कॉंग्रेच्युलेशन्स ओके सो हे आसा आमचे विनर्स हटके राउंड आमचो हांगाच सोंपता खेळुया आमचो फुडलो राउंड जो आसता डान्स राउंड ओके डान्स राउंडचो विनर आमी रोखडेच डिक्लेअर करतली पण फे खातीर आमी मोठ्यान ताळयो मारया ओके आमी विनर ऑलरेडी सिलेक्ट केला पण तुमी सांगा विनर कोण तो शेरॉन या डान्स राउंडचे विनर आता शेरॉन खातीर मोठ्यान ताळयो जावन कॉंग्रेच्युलेशन्स आणि शेरोनाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज डान्स राउंड आमचो हांगा सोंपला आतां वेळ जाला आमचो आयच्या भागांतलो धमाल चोडीचो फायनल राउंड खेळपाचो सो परत एक फावटी आमची दोनी कपल्स जी आसा तांकां आमी मुखार आफोया धमाल जोडीचो फायनल राउंड आमी हांगा खेळटात आनी दोन कपल्स म्हाजे ऑलरेडी हांगासर आसा ट्रेवर आनी जोन आनी ह्युबर्ट आनी लिझा सो तांचे बरोबर आमी हो फायनल राउंड खेळटली आनी गेम सारकी सोंपी आसा हांगासर दवरला हांवें बलून्स हजबंडांनी बलून्स ब्लो करपाक जाय ताका नॉट टाय करपाक जाय आनी आमची जी वायफ्स आसा हांगा उबी तांच्यांनी ते बलून्स बस्ट करपाक जाय पण ते बस्ट करपाक जाय
चेराचेर दवरून आनी तुमी चेराचेर बसून दे. ओके, चेराचेर म्हणजे बलूनाचेर बसपाक जाय. सो मॅक्सिमम 1 मिनटाच्या टायमार मॅक्सिमम बलूनचे बस करतली ती जातली हे राऊंडची धमाल जोडी. ओके, आमची धमाल जोडीचो फायनल राउंड आमी आतांच खेळ्ळी आणि हांगासर बस्ट केले 4 बलून्स आणि हांगासर 3 आणि 4 बलून्स बस्ट करून आमची विनिंग कपल जाता ह्युबर्ट आणि लिझा. मोठ्यान ताळयो जाली तेंच्या खातीर आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, सो आमचो धमाल जोडी आमकां आयची मेळ्ळी. ह्युबर्ट आणि लिझा आतां आमची आयच्या भागातली धमाल जोडी आणि आता वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड खेळपाचो जो आसता चक दे राउंड. आयच्या भागातल्या शेवटच्या राउंडाक आमी सुरवात करता म्हणजे चक दे राउंडाक आणि आमचे पार्टिसिपंट हांगासर रेडी आसा. 14 पार्टिसिपंट्स हांगासर आसा आणि आमी मुखार दवरला 13 स्टार्स. स्टार्ट म्हणलें की पार्टिसिपंट्स धांवून हांगासर येतली. हांगासर आशिल्ले एक स्टार उखलतले आणि फाटल्यान वचून रावतली. एवरी टायम एक स्टार किंवा 2 स्टारां कमी जायत वतली आणि तशें पार्टिसिपंट्स कमी जातली. शेवटाक जे लास्ट पार्टिसिपंट स्टार घेवन उबे रावतले ते जातले हे राउंडचे विनर. सो पळोवया की आमचे चक दे राउंडचे विनर कोण जाता ते. ऑल द बेस्ट सगळ्यांक. रेडी स्टार्ट. आयच्या भागातलो चक दे राउंडचो विनर येता रोशन आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. सेंट एलिझाबेथ चर्च उस्के हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक नव्या वर्साची खूब खूब शुभेच्छा. विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर.
हांगासर आमचो आयचो भाग घडोवन हाडपाक आमकां मदत केली ती हांगासर आशिल्ले ह्युबर्ट, ट्रेवर आनी तशेंच अपेक्षा यांच्यांनी. सो तांकां खरेंच मना बसून देव बरें करूं. फुडल्या भागार रोखडीच म्हळ्यार तुमच्या वाठारान अशेंच कितें तरी हटके करपाक. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails